जाकारियाच्या पुस्तकांतले वसा. सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुजालेमाचे दुवे संतोषान बोब मार. पळय, तुजो राय तुजेशी येता, तो नितीवंत आनी जैतेवंत, तो खालतो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या तारून पोरार बसून तो येता. एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुजालेमाचे घोडे तो नांच करतलो. तुझे दोण तो मोडटलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो. ताचे साम्राज्य दर्यातावन दर्या पर्यंत आनी युफ्रेटीस न्हंयतावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतले. देवाचें उतार हें. दिसान दीस तुका हांव देव वाचता आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती तुझ्या नावाची पडवी गाता. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, सोसनी कैनानी प्रीती मोगान भरलो. समेस्तांक सर्वेस्पर सगळे आपले रस्मे थई कनवळायेन भरलो. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता. सदांकाल तुज्या नांवाची वडवी गाता. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका तेन वाचतले. तुज्या रासवडकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्या ते वाडतले. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता. सदांकाल तू
तुझ्या नावाची पडविकाता दिल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी सर्व आपल्या करण्यांनी तो मोगापात सकला पडलेल्या सर्वेस्पर हात दिता बागवाल्यांक तो नीट उबी करता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाल तुझ्या नावाची वडविकाता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाल तुझ्या नावाची वडविकाता सांग पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भाव भयणीनो देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवाण भरतलो तर भावानो आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात देवाचें उतर हें मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्ग संसाराच्या दनया जाणत्या आनी बुद्धवंत तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या आधीन केल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना येया म्हजे सरशी सुमेज तुमी कश्टांत येयल्यानो आनी वाजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें सूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें सूं वावूंक सुलभ म्हजें वजें हाडू देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सद्या काळाच्या 14व्या आयताराची देवस्तुती आज आमी नियाळ करता जेजूच्या शाळेक वचून जेजू लागचें शिकोवन खालते बोळे जावन आयची देवस्तुती आमकां पावोवन दिता तशेंच आज मंगळूर दियेसेजींत आमी लौदातो सी आयतार जावन आचरण करता आयतारा लॉकडावन आशिल्ल्या वरवीं शनवारा शुक्रारा हो संभ्रम आमकां आचरण करीत जेजून सांगची उतरां म्हजें सूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हजें जूं वावूंक सुलभ आनी म्हजें वजें हाळूक जेजूच्या शाळेक गेल्ल्या जेजूची शिकोवण आयकून जी येयल्ल्या हर एकल्या थंय हो शिकूण आमकां
वो वर्तो शेगून आमकां पळोवंक मेळटा जावं पुरो मोरी शीस सांत भोग आनी बावार्थी लोकां थंय कोणें जेजूची शिकोवन पाळण जियोंक प्रयत्न केला तांचे थंय वो शेगून आमकां पळोवंक मेळटा. जायते फावटी देव चिंतले बरी देवान चिंतचे बरी आमी चिंतिना. आमची चिंताप संवसारी चिंताप जावन आसा. जायते फावटी ही उतरां आमी सडीत गुंडायेन नियाळ करूंक जाय कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आमकां वजें म्हळ्यार तें जडायेचेंच. वजें कशें हळू जावंक साध्य आमचे चिंतपा प्रकार. वजें तें जडायेचें तें आमकां हळू कशें जावंक साध्य. जू म्हळ्यार तें वावूंक जायना तसलें तें कशें वावूंक सुलभ जावचें. ही उतरां आमी जायते फावटी आयकल्यात पूण ह्या उतरांचो नीज अर्थ समजूंक आमी सकोंक ना. संवसारी जिणी फुलांची गजडी न्हय दुखाचें कोण. जल्मातावन मोरा पर्यंत जायते कश्ट संकश्ट पिडा शिडा निराश कोण आमकां आसलें खंडीत जावन आसा. त्या वेळार कोण आमकां बुजोवन दिता कोण आमकां सुशेग दिता त्या वेळार आमची जडाय उणी जाता वजें आमचें हाळू जाता आनी जेजू हें अजाप आमच्या जिवितांत करूंक शकता. जेजू येया म्हूण सगळ्यांक आपयता. येया म्हूण सगळ्यांक आपयता. हें केवळ थोड्यांक मात्र न्ही हर एकल्याक सगळ्या संवसाराची सोडवण करूंक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. जेजूच्या मिसांवाचो शेवट जावन आसलो. दुर्बळ्यांक बरी कोबार बंदडेंत आसल्ल्यांक सुटका धन सतेल्यांक सवकासाय दिवंक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. जेजून येया म्हूण सगळ्यांक आपयलें पूण थोड्यांनी जेजूच्या उल्याक पाळो दिलो. जेजूचें आपोवणें स्विकार केलें आनी तें बरें जालें. जेजू सरशीं आयिल्ल्या हर एकल्यांनी बरेंपण जोडलें. जेजू जावन वचून तांकां बरें करूंक ना बगार जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन ते जेजू सरशीं आयिल्ले वरवीं जेजू तावन सवकासाय बरेंपण तांणी जोडून घेतलें. आमी जाणा मोग आसले कडेन सकट हाळूस सांत आगोस्तीन सांगता मोग कर आनी तुका जाय तशें कर. आमी द्रश्टांत एक सादें द्रश्टांत दिवचें तर वडिलां आपल्या भुरग्यां खातीर जायते कस काडटात. सकाळीं तावन सांज पर्यंत गोळटात आनी भुरग्यांच्या मोगान करतात जाल्ल्यान तीं वडिलां तांकां तें काम जडायेचें म्हूण बगना मोगान तीं करतात. मोगाची रुजवात जावन जेजून ताचो त्राण आनी उपरांत निमानो प्राण आमचे खातीर मनशा कुळा खातीर ताणें ओपून दिलो. ताणें बेठयलो व निस्वार्थी मोग जेजून आमकां दाखयला. मोग पिया परी धरती पोंदा तो लिपोवन वचना बा जरी परी फुटोवन थंयच रावना तो सदांच वाळूनच आसता. हो जावन आसा नीज मोग जेजून आमकां दाखयला. आमी ताचे सरशीं वेत आसतना तो आमकां ताचे सरशीं ओडटा. जेजू सरशीं आमी वेतांव तर आमच्या जिणयेची पंथावना आमकां स्विकार करूंक घटाय लाभता. देवान आमकां दिल्लें हो जें जावन आसा ते उपादेस ताचे उपादेस देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हें वजें मोगान बाबयलें तर खंडीत जावन तें आमकां हाळू जाता. जायते जण जावं पुरो शास्त्री फारिजेव हें वजें तांणी जावन जडायेचें जावन घेतलें. देवाची खुशी सारक्या रितीन समजूंक शकनासतना चडीत नियमां करून लोकांची जिणी तांणी कश्टार घाली. मोगाचे नियम जडायेचे नियम करून तांणी घेतले. आयच्या वांजेलांतलीं उतरां सुक्त जावन आसात. आयच्या वांजेलांतलीं उतरां जाणटे आनी बुदवंतांत लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानाक तुवें उडापें केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वटपोन्नी बगार ल्हानविकायेंत देवाचो मोग आमकां पळोवंक शकता. जेजून आपल्या जिवितांत ल्हानविकपणान ताचें मिसांव पंथाक पावयलें.
जायते कडेन ह्या विशीं शिकोवन दिल्ली आसा. मातेवाच्या 18व्या अध्याय आमी वाचता, जो कोण आपणाकच खलतो कर भुरग्या बरी जाता तो सर्गीच्या राजान व्हरतो जातलो. मार्काच्या 9व्या अध्यायांत आमी वाचता, जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता ताणें निमाणो जाय. खलतेपण सर्व शेगुणाची आवय. खलतेपणांत आमचो मोग दोडतो जाता आनी ह्या वेळार होगळाप वा तिरस्कार आमकां बादाक करिना. बापा लागीं वचूंक जाय तर आमी खलते जावंक जाय. आमी खलते बोळे शांतीचे व्यक्ती जावंक जाय. मेस्सिया गाडवार बसून येताना साद्या लोकांनी जेजूक स्वागत केलो. गर्वांनी भरिल्ल्या फरिसेवांनी सदुसेवांनी ताका स्वागत दिलो ना. बोळेपण मोवाळायेचो शांतपणाचो सोंसणिकायेचो शेगून. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता, इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेतावन सुटका जोड फाटीं आयिल्ल्या उपरांत तांच्या आत्मीक आनी लौकीक जिणेंत ते अस्कत जावन आसले. थंयसर जेरुसलेम शहर सकट नास जाल्लें. सगळ्यांनी सुखीदाट आनी जोगतो राय तांकां नातुल्लो. एका सोडवणदाराक तो लोक राखून आसलो आनी त्या वेळार थंयसर जकारिया प्रवादी प्रवाद करून येवंक आसच्या मेस्सिया विशीं कळीत करता. शांतीचो दूत जावन तो येतलो. एका गाडवाचेर बसून एका शहरा भितर वेतलो आनी ताच्या खलतेपणाचो शेगून आमकां सांपावलो फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट रितीन कळीत करता. सैमान तो देव तरी आपल्या समापणाक तो लोबदून रावलो ना. गुलामाचे रूप घेवन कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदय जालो. लन्विकायेचो शेगूण आमकां ताच्या मिसावांत स्पश्ट आमकां कळीत जाता. किर्तनगार सांगता, देव ताच्या बासावनेक विश्वासी रावता. जें कितें जेजून आमकां बासयलां केदाळ आमी ताचे सरशीं वेताव तो आमकां स्विकार करता. हाच्या दुसऱ्या वचपांत सांपावलो रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विशीं कळीत करता. पवित्र आत्मो हर एक ल्यातेंक वस्ती करता. तोच आमकां सदांच कुरपेन भरता. तर आमी रक्तमासाच्या वंदोवण्या प्रमाणे जियेन आसतना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल सदांच जियोंक जाय म्हूण सांपावलो रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता. मगचे न्हू हो आयतार आमी लौदातो सी आयतार सावनाचरण करता. एका पुरबायचें अर्थभरीत गीत आसा. संवसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावळेर सारकें नेटोवन मनशाक तातूंत राय केलोय म्हणून. देवान आमकां प्रकृती दिल्या आमकां जियोवच्याक, पूण आमच्या स्वार्था वरवीं आमी त्या प्रकृतीचो नाश केला. प्रकृती आमकां गरज. प्रकृती विना आमी जियोवंक साध्य. तर आमी प्रकृतीक आमी सांबाळ वेल्यार तीच प्रकृती आमकां सांबाळटली. सांत थॉमस अक्वेनस अशें म्हणटा, सगळी पृथ्वी देवाचें आजरपण प्रगटता. जेजूचें मिसाव प्रकृती मदें जालें. जेजून ताची शिकोवण प्रकृती मदें दिली आनी प्रकृतींतय दाखयलो तो मोग जेजूच्या शिकोवणेंत आमकां स्पश्ट कळीत जाता. प्रकृती जावन आसा आमचो पेलो. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आमी आमच्या प्रकृतीचो मोग करूंक जाय आनी प्रकृती आमकां जें कितें आमकां गरजेचें तें आमकां दितली. आमचें स्वातंत्र्य प्रकृती नाश करच्यान न्हय, बगार तें संरक्षण करच्यान आमी वापरूंक जाय. आमचें स्वातंत्र्य प्रकृती संरक्षण करच्यान वापरूंक जाय. प्रस्तुत आमी कश्टाच्या परिस्थितींत आसा. कामणां जें कितें मुखार आसा तें आमकां कळीत ना. जेजू आमकां परत आपयता. येया तुमी म्हजे सरशीन. आज आमी बवडतान आमचे कश्ट संकश्ट घेवन जेजू मुखार खालतेपणी येवंक जाय. वस्तू संदेश आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट आसा. हांव केदींच एकसुरो न्हय. म्हज्या सांगाता जेजू आसा.
अरी एकल्यांक जोगतो वा वावूंक जावंचे तसलो कुरीस जेजू आमकां दिता. दिसपडते कुरीस बावडतान दृढ बावडतान ते उखलून व्हरूंक जेजू सरशी येवन जेजूची कृपा मागून आमच्या दिसपडते कुरीस आमी वावूंक मुखारसून वचूंक जाय. तितले मात्र न्ही, चिनयेंत आमच्या कलत्यापणाचो शेगूण आमी रुथा करूंक जाय. ह्या दिशेन आमी जेजूची देख घेवया. निमाण्या जेवणार जेजून एवकरिस्त घडलो आनी थंय तावन उठून ताणें शिसांचे पांय धुले. जेजू बरी आमी कलते आनी बोळे जावंक जाय. देखून आज प्रत्येक रितीन आमी मागया, जेजू बळे आनी कलत्या काळजाच्या म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर. जेजूच्या काळजा सारकें जावंक आमकां आशा आसा, पूण जायते समस्या आमकां दोसतात कश्टाचे. जेजू बरी जावंक आमकां कश्टाचें, पूण जेजूचीच कृपा ह्या पवित्र दिसा वो संदेश आज आमी नियाळ करता आसतना आमी मागून घेवया. जेजूची कृपा आमी मागया आनी त्या कृपेन ह्या संवसारी जोगतें क्रिस्ती भावार्थी जिवीत जियोंक आदार मागया. आमेन.